थोड हेडेक साले किरकिर किर हा किचना खावान सासपाय माताय दाव कित मुटर या मरे आम्ही या माय आणि दू आयज दोगांगले बोऱ्यो खबरो आके कुजना खबरो जाता असतले. He's my best friend. We working like long time together, nearly 13 years. Mars is very good boy, always helping, very clean boy. So guys, see, this is called respect, you know. अलिशान तोंड केला लेपे भाषेन आणि सासमान तोंड केला सुंगटा भाषेन. गरम झालो. आई माता गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. केशाय तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाषिया अलिशा टायगर सासपाय सासमाय अनिका आम्ही आहे बरी. सो गाइस तू म्हटलो 5-6 जाणां नाव काढले मग वय सासपाय येलो हा सासमाय येलो हा एनिका येलो हा एनिका गेलो हा कॉलेजीक आणि सध्या आम्ही आमगेलो ब्रेकफास्ट केला. हांवें आमगेलो कितें म्हणल्यार तें चीज आनी जॅम लायन टोस्ट खायला. बट ओनली थिंग हांव रावता चायेक. अलिशा मामी ती चाव करताय किचनाक आणि तितून मद आमगे सासपाय घुसपता साखर घालो कितें घालो मग वाचोय सासपाय. हाय गाइस, मॉर्निंग. सो चाव करून हेल्प करता तो साखर घालतालो रे दूध घालतालो. सो दूध घालपाक हेल्प करता खंय आनी तेच भाशेन चोय सासमाय. हाय गाईस, सगळी कशी आहे? सगळं सगळी बरी आहे म्हणून. Good morning guys. कशा आहे तुम्ही सगळी? So guys, बरी. सो गायज हेंगेलो हेंगा किचना प्लॅन चलता कितें रांदपाचें कितें करपाचें तें. सो चड हेडेक साले किरकिर किर हा किचना खावान सासपाय माताय दाव कितें मुटर या मरे आमी. या हय सो हेंका आमी सोडटाय हिंगा किचनाक आनी आमी वयताय आम खंय हें करुया तें करुया को आम वयताय दोगे. हे दोघी वयताय तो आमी तू खुशालो कित्याक ते दोघी फकाड मारताय ती आमच्या लागीं सोसूं जायना हिंगा. या मरे आमी चल बेगीन. आमी मागीर फोनार सांगतले आमी लोकेशन धाडटले तुमकां आमी खूंय आहाय कितें तें. ओके सो गायज या आमी वयताय ते तुमकां दाखयताय. या मरे चल या. लेट्स गो. सो गायज बेगीन चाव पिता सासपाय गेलो भायले ऑलरेडी गाडी स्टार्ट मार रावता. ओय हे मिक्सर ऑन मात मुसता. सो गायज सो हेंगे सारकी हारी कोडी करपा कितें कोत घाली. आयज मामी तेंक लागून सुंगटां आनी भेंडे आनी तोर घान कोडी आनी मातशें नुस्तें हाडून वयता बरें फ्रेश. वयताय हांव सासपाय नुस्तें हाडूं. तुम कितें जाणाय आमी वयताय काय मग भोंवपाक हेडोंक. तें काम दिल सो गायज आमी वयताय नुस्तें हाडपाक आनी तो भायल्या बोवाड घालता येणारे गो गाडी स्टार्ट मारना हा. च्या पिलो तो पिलो च्या बसून ऑन केले तोंड हात न्हू भायल्यान इतर घान हात. ओके बाय बाय गर्ल्स, सी यू. बाय बॉयज. सो गायज भायल्या वेदर चोय आयज वेदर बरो आहा सारको मातशें पूण थंड ना सारकें नॉर्मल आहा आनी काय बरो वचूय आहा तेचो. ओके सो इतली थंड ना मातशें पूण ना एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार बरो आहा आयज वेदर. बॉय ओपन. सो सासपाय बेजार आद्यार ओपन करना बरें ओपन केस द्यार ओपन करना चड गो तुल्लो भायल्यार. ओके फायनली ओपन केलें. लेट्स गो मरे. सो गाइस मेटाय तुमकां माशोकतान. ओके So guys, the comment of the day. The comment of the day is from Jessica Carvalho. Jessica says, "Hi lovelies. All of y'all looked very gorgeous. Enjoyed the vlog. Lovely romantic dance, Alicia and Mercy. Very sweet of Mercy to dance with others and smoothly get along. You are truly a king at heart. God bless you and your beautiful queen. Cute tiger and fly." Thank you so much Jessica for the lovely comment. It means a lot to us. आम बरें दिसता सदां तूं आमकां बरें कमेंट घालता आनी तूंच न्हू लायक यू नो सगलीं बरें कमेंट घालता बरें दिसता. बट एज यू ऑल नो आमी ते कितें न्यू कितें केलोले कमेंट ऑफ द डे म्हूण यू नो सो वी हॅव टू पिक वन कमेंट एंड दॅट्स वाय वी पिक वन. अदरवायज आम सगळे बसून टायम आसल्यार सगळ्यांगे कमेंट रीड करपाची. बट इट्स नॉट दॅट इजी तुम जाणाय न्हू. So thank you to every one of y'all who commented on this vlog and the previous vlogs. It means a lot to us, especially Mercy तू motivate जाता तुमगे comments on आणि तो happy जाता आणि अशी कोण support करीत रावाय मगे गोवा तो happy जाता तुम तेक support करताय तितली. Also जाय जर new subscribers येयले
meaning lots. We can't even give a count. And it honestly, within 4 months to get this much of subscribers is not a joke. I mudit rahotai, repeat korit rahotai. Thank you so much for all the love you are giving. We can't ask, anymore. Like etu tammok ditay तुम्ही अशें करून दीत राहा सगळी आनी कोण न्यू हाय ती तुमगे फॅमिली सांगाय फ्रेंड्सा सांगाय टू वॉचर्स बिकॉज तुम इतू मोग दिताय लायक it would be nice for them also to watch, and if they're happy to आमगे watch like vlog चोवपा so like मस्ती happy जातलो आनी काय ना इतले आनी तुमकां सांगपा लागून लायक वर्ड्स येनाय म्हाका तुमी तू आमकां सपोर्ट कोत्ताय ते लायक नॉट जस्ट मी लायक एवरीवन in the family, they know like how much support we get from you all, and itu like the love you all are giving us everywhere we go. So I think like the way everyone praises Mercy, it means a lot to us. Like as Jessica said, he gets along with everyone. So like Morgan Raut like so I think like zap kuttalo sogla. That's how he is. So हांव पूण मातशें लॉजेतो लेतो न्हू एनीवेज मुगे सदांच सोडो जाता उलोवप मस्ती म्हाका तापयता तूं कमेंट ऑफ द डे करपा लायलोलो म्हण सो हिंगा एंड कोत्ता वन्स अगेन थँक यू ऑल एंड वी लव यू सो गाईज हंसलो पावपा आमकां इतलो टायम जालो न्हू अर्दर मायज जालें अजून पावनाय ट्रॅफिक आहा भरपूर की तो गजाल आतां ट्रॅफिक आहाय सो हेच प्रॉब्लेम गायज जेन्ना हंसलो वयता न्हू जाल्यार ट्रॅफिक मातशें खूब मेळटा सो चोया पावल म्हणटकीर आमी दाखयताय आमी कितें घेताय आनी कितें ना तें सो गायज चोवपा शकता ट्रॅफिक कितको आहा तें सावसो लेगू मेळना इतली ट्रॅफिक आहा सो गायज हेचे आमी नाना मेळो येयलो आहाय Hello everybody. So Nana, so Nana साहब को तुमका guys नाना बरी ना माशे but fit झालो हाती आता आम किती पाहिलो नाना बारीकशा पार्सल ओके सो नाना see you then Thank you. चल बाय बाय Thank you. सो गाइस आवन दाडा येलो है दाडा वची गाडी आहा गाडी पार्किंग ना तेका लागो समदे देरार मारले ओके चल बरी कोण Bye. सो गाइस आमी न्हू नाना बारीकशे कितें दिवपा येयलोली मामीन कितें हाडलो ते स्विंडन्स रांदून सो तें दिवपा येयलोली आनी आतां आमी वयताय आमगेले कामाक ओके सो गाइस हांव न्हू इंडियन शॉपाचेर येयलो हा म्हाका जाय भेंडे आनीक लसूण सो गाइस आयज हांव शॉपिंग करता आलिशा केले वरां जाताय न्हू ती सो एक लसूण घेता आनीक भेंडे दिसती पण ना अशें सो या खूंय आहाय ते एक्चुली गायज न्हू आलिशाक कॉल कोत्ता आनी विचारता कितें जाय ते तेणें कितें सांगलो म्हाका हांव विसरलो ओके मातशें रावय विचारता आनी सांगता दाखयता तुमकां कितें हाडून लायलो तें हांव विसरलो सो गायज आलिशा फोन मारता हांव फोन उबारना बिजी आसतलें सो भेंडे जाय आहले म्हाका लसूण आनी पियाव ओके सो हें घेता आनी मेळटा तुमकां ओके सो भेंडे आहाय अशें हांव नको जुनेले ओ कितें ते सो जुने जाय जाल्यार म्हणटले जुने भेंडे हाडले म्हूण सो चोया बरें चोयता बरें तोंदे आहाय ते चूज कोत्ता ओके आनीक मागीर मेळटा तुमकां सो गायज आतां आलिशान फोन मारलोलो तोर आनी जाय खंय सो बरें जालें फोन कर ना जाल्यार हांव तोर घेयनासतना वयतालो हांव म्हणटा आतां भेंड्या कोडे कोत्ताय कितें तरी सोदता हांव कितें तरी चुकता भेंड्या कोडे सुंगट म्हणटो आमी घेवपा वयतली न्हू थिंगा सो तोर हाडू लायला ओके सो गायज घेया 2 तोर घेयले भेंडे लसूण आनी कांदो म्हणटा थिंगा दवरला हें कित्याक ते हातीन घेवन जोड आहाय न्हू सो ते दवरले थिंगा सो ताका सांगतो हांव आनी पे करपा वयता सो पयलीं पे करया आनी मेळया तुमकां ओके आनी गायज हेचे 2 ऑनियन घेयले सो गायज फायनली मेळ्ळें धाकटुलें शॉपिंग जालें म्हाका दिसता हांव आलिशा परस बरो आहा शॉपिंगा हालीं मातशें विसरलो कितें हाडपा जाय आहलो तें ताका लागून फोन मारपा पडलें ताका आनी चोया सासपाय खंय आहा गाडी घेवन
ओके तो ते सायडीन गेला गायज हिंगा न्हू प्रॉब्लम कितें हाली पार्किंग मेळना सो गायज आयज न्हू म्हाका आलिशा सांगता तूं वच खंय कितें जाय तें घेयान यो खंय कित्या सासमा येयलो आहा न्हू माय आनी दू आयज दोगांयली बऱ्यो खबरो आख्खे कुजना खबरो जाता आसतली आनी हांव सासपा हे सायडी भोंवता चोय शॉपिंगाक सो एनीवेज भुरग्यान सासपाय गे बरो वयता दोगांयले सो आमलोय बरो टायम पास जाता हिंगा सो गाय सासपाय सांगता म्हाका की तूं फास्ट शॉपिंग केल काय खंय हांवें इतली शॉपिंग फास्ट म्हणटा आपल्या बायल लेगून कोण ना रे एट लास्ट गायज हॉल्सलो पावलो इतलो वगता तुका सांगनाका इतली ट्रॅफिक रोड क्लोजर्स सगळे रोड वर्क ओ माय गॉड सारकी इरार जाली तकली आनी आख्खें डायवर्जन सगळे मदें सांडले आय मीन रॉंग गेली आनी घुंवन येवपा पडलें आमकां पत्ते एनीवेज गायज हांव वयता आतां हिंगा आमगेले नुस्त्या चोवपाक कितें आहा तें बरें मेळटा जाल्यार चोया सासमाय बरी भेंडे आनीक तोर हाडूंक लायलो न्हू सो चोया बरी सुंगटां कोडी भेंड घालून पडटली आनी बरें नुस्त्या जाय सो कितें मेळटा तें चोयता बरें फ्रेश आनी गायज द प्रॉब्लम आतां इस्कला भुरग्यां इस्कॉलूय सोडलो न्हू हो टायम सारको बिजी सो तेका लागून मातशें टायम जालो सो पार्किंग ना आमकां सासपा येयलो ना तो गाडयांक आहा गाडी घेवन आहा ताका सांगलां अमके कडेन राव मो पार्किंगा लागून आनीक हय हांव नुस्तें घेता आनी हांव वयता दाखोवया तुमकां कितलें आहा तें सो गायज हे नुस्त्याक घेवपाक कितली लूट ती जाय जाय गोंयकार आहा हितून आनी गोंयकार जाय जाय नुस्तें घेवपाक आनी नुस्तें चोवपाक शकताय जायतें आहा सो या हांव कितें घेता तें तुमकां दाखयता ओके सो गायज हांव न्हू ह्यो लेपो घेता व्हडल्यो आनीक प्रॉन्स घेता आनी कांय ना अशें बरें सो गायज फायनली नुस्त्याक येयलें हांवें घेयले मोठी लेप ह्यो मोठी म्हणल्यार सारपूच चड व्हडल्यो आनी बऱ्यो लागताय त्यो फ्राय करून खावपाक आनी सुंगटां घेयले ओके सो चोया सासपायन खंय पार्क केली ती सोदया तेका सोदूंक पडटलो हिंगा प्रॉब्लम गायज पार्किंग आहा सारकें पार्किंग ना सो या मेळया तुमकां माशोकतात सो गायज आमी आमगेलें नुस्तें घेयलें आनी वयताय आजून पावनाय सांज जावपा जाली म्हाका दिसता आमी सोमता डिनर करतले कितें म्हणटा सारकें ना रे ट्रॅफिक कितली आख्खें ट्रॅफिक सारकें पावोन पावना सारकें मूय चलते भाशेन आमी चलताय गाडी घेवन म्हाका दिसता गाडी हिंग पार्क करून आमी चलोन गेल्यार बेगीन पावतले नुस्त्या मोव जायत मू हाडल्या एनीवेज गायज तितून नुस्त्या झेल घालून घेयलो हा आनी ते बरें झेल घालून दिताय कित्याक हांव सदां सांगता तेंकां म्हाका पयस वचपा जाय मू हांव स्लावसो येयलो मू सो ते बरें झेल घालताय पोतयांक आनी बरें दिताय सो कितलो वगत धरूं जाता एक बर तेंगेलें एनीवेज वयताय आमी आनी मेळटाय तुमकां सो या तेज्या पयले खंय तांबल्या तांबोले सो गायज वयत थिंग ट्रॅफिक मातश फास्ट केलें जाल्यार रोखडें पत्त ट्रॅफिक स्लो वचों पडटा सो गायज फायनली आमी एक स्टॉप मारला आमी मातशें वयताय प्रिमेरिनाक कासार जालो खंय सासपाय मातशें तेका वॉर्म अप करूं आतां या मरे वॉर्म अप जाय मरे मातशें सो गायज ती थिंग एन्जॉय करताय सासमाय आनी अलिशा ती एनिका आनीक आनी आमी मातशें आमी वॉर्म अप जाताय एक एक कितें खाताय आनी एक एक बियर मारताय आनी वयताय घरा ओके सो या भितर Satyam, you need help? So guys, I used to work here. That's my friend. Hello Ranji. So guys, I used to work in this hotel. So येया म्हणलें एक मारया बियर आनी हेंकांय जाप करया म्हणलें मुगे कलिग्सान आनी सासपायकूय मातशें हाडलां हिंगा वॉर्म अप करपाक शी इज माय फ्रेंड लॉंग टायम 9-10 years नो Ranji सही है ना 13 years. 13 years and there you go my brother Bawa hawache kamaringa so guys आमी हिंगा एक एक ड्रिंक घेताय आनी मागीर वयतले सो चर्स करया चर्स गायज सो गायज जी कोण बारा काम करताली न्हू ती मुजे बाबू काम करताली पयलीं सो वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर I worked in this company for 9 years almost 10 years so she's still there आनी अजून फिट आहा एनीवेज बरें दिसलें जायत दिसान येयल्लो न्हू हिंगा
आणि काय ना गाईस आलिशा ती रावताय आसतली आमकां एनिवेज तेंका सांगला आमी आमकां लेट जालो मू एनिवेज तो आमकां डिनरू पडटलो सो तेदो म्हणल्यार आमी कितें हिंगा बारीकशें खाताय पोटा भूक लागली चड वगूत जालो न्हू सो मातशें कितें खाताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके. He's my best friend. We working like long time together, nearly 13 years. I miss all the time missed all the time him. It's all the time telling them my Costa staff, Mars is very good boy, always helping, very clean boy, doing a lot of things. We all the time miss you. So guys, see, this is called respect, you know. Thank you, Ranji. Take care. And I miss you, you know. I always say Ranji is one of the best. Maybe I can retire. I have to take the retirement very soon. Because take Ranji, you need some rest. Good. Okay. So Thank guys, you, you know, you know, when I come, how they respect. She is a lovely person, guys. बरी मनीस ती आणि म्हाका बरी करताली पयलींसून आणि अजूनचोय काय बरी रिस्पेक्ट करती आणि हांव ते एकूय रिस्पेक्ट करता. सो गायज हो म्हगेलो भावूय आहा हिंगा भावूय काम करता म्हगेलो तो किचन आसता किचना शेफ तो सो येयलो तो आमकां बेश्टो जाप करपाक. सो गायज आमी तुमकां न्हू घरा वयताय आनी मेळटाय ओके. सो आनी बारीकसो पिझ्झा ऑर्डर केलो आमकां पिझ्झा बा खाताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां. सो गायज आमी पिझ्झा बा खायलो आनी आतां आमी वयताय घरा ओके. मेळया तुमकां घरा कडेन आलिशा ती बेजार जाली आसतली एनिवेज आमकां तो कितें म्हणटा रे तें डिनर पडपा मरे तो लंच आमगे जालो ऑलरेडी हिंग जालो एक्चुअली काय टायम कांय जालो ना चोवपाक शकता तुमी काडूंक जालो बट इट्स ओन्ली 5 o'clock आनी आमी बरो पिझ्झा बाहायलो पोटा भूक लागली सारकी आनी एक ड्रिंकूय घेयले आनी सगळे मेळ्ळे स्टाफा आमगेल्या आनी भावूय मेळ्ळो. सो मेळया तुमकां घरा कडेन गायस ओके. सो गायज फायनली आमी पावले घरा आणि आलिशा कितुले खुशाल आमचो घर पावले ते आमी बरे सुसेगाद भोंवन येयले बट गायज जेवण कितल्या रे ते जेवण हांवें तांकां पयलें सांगिल्लें आमकां डिनर पडटलो म्हणून एनिवेज तू मेळलाय की तू लेट सो गायज चोय आड्यान रेडी आहा चॉप करून शीत रेडी आहा ओय सगळे कोण नुस्त्या रेडी आसो ना नुस्त्या रेडी जाताली थिंगा पिया बिया सगळे चॉप करून दल्ला तो नुस्तेकार आसोंक ना थिंगा कितो गो जालो नुस्तेकार आसोता नुस्तेकार मेळना आणि गायज वचय तुमकां दाखयता आमगेलो टायगर टायगर बॉय गुड बॉय तो से हॅलो माय पूत हॅलो एवरीवन. सो गायज टायगर हालो म्हणून पाहिलं तुमकां वचय हॅलो एवरीवन what you was doing my food you was sleeping guys तो बरो सोफाचेर बसून न्हिदलो आसलो म्हणटलो हांवें डिस्टर्ब केलो म्हणून. सो गायज आमगेले येयले नुस्त्या आनी आमगेले आतां रेडी जाताय सगळे नुस्त्याक कोण क्लीन करता मामी क्लीन करता आलिशा लसूण सोलता आनी चोय किचना सारकी लूट एक्चुअली सगळे रेडी करून दवरलो तेणें हालीं नुस्त्या लागून रावं पडलें तुमकां न्हू. नुस्त्या चोयले लॅब चोयले केसो त्यो लॅब सारक्यो आलिशा भाशेन तोंडाच्यो आंकड्यो आमी लेट येयले मग आंकडे तोंड केले आलिशान लेपये भाशेन सांगलो तें 8 सांगत येयलो तेंगा आमकां डिनर पडटा म्हणून समतोय. सो एनिवेज गायज कोण ती तेंका बरी कोडी आनी मागीर दाखयता तुमकां उरलोलें ओके. सो गायज आम लेट येयले न्हू आम केसोली उलतर पडटाय आनी मिक्सर इतले व्हडल्यान गायला एक्चुअली आड्यान जालो हा बट स्टील आनी गुणायता म्हणजे रागार आहा म्हूण दाखोवपा जाय न्हू. सो राग कित्याचे काडपाचो राग मिक्सराचे काडटा आड्यानाचे काडटा जालो आड्यान पत्ती गुणायता ग ग ग आवाज येता आसता तुमकां. सो हांवें सांगलोलें सासपाक आम तापसाण पडले मो. सो गायज तुमकां जाणा आसतलें हांवें 2 भाशेन नुस्तें हाडलोलें एक सुंगट आनी एक लेप. गायज हांव सांगो सोदता आलिशान तोंड केलां लेपे भाशेन आनी सासमान तोंड केलां सुंगटा भाशेन चोय. सो गायज म्हाका कळलोलो आमकां डिनर पडटलो मग तेका लागून हांव मातशें लेट येयल्ले आनी तुमी जाणा कितू ट्रॅफिक आसलो तें कोण कोण केलें गो हाली ओ मामीन गो बेण घालपावले हांवें शुअर मुगो सो गायज आतां बेड घालपा उरले खंय गायज कोण देरार मारता चोया कोण तो Hi. हाय भाई मुझे माय कितू आमगे एनिका आंटी येयली Hi everyone. Hi uncle.
Keshalli College, how was it? That's it. या चलता कुकिंग सेशन चलतात. अलिशा कोडी मुट्टा आपण आपले लॅब दाखवली तो गाइस कोडी झाली ऑलमोस्ट बट बँड गायले को भितर मी सांग मुस्ता गाइस अँड बटन चिलीज गायले मुस्ता मग बँड दिसवले सो बँड याचे रेडी करून दिल्लो हाय घालपा से तुम्ही लेपो के दित्यो ए माग दिसता अलिशा के कायली रुई जावपा ना के दित्योचे आता मामी माशे क्लीन करतात सोया सो गाइस ते नो लेपो इतली ताजे हाय यू नो ताजे हाय मग तुम्ही कितको कटाय त्याची नो खात ये ना मो हाल्या रोकडी खात येता गाइज म्हाका न्हू नुस्त्या जायते एक्सपिरियन्स हा कित्याक आमी जेन्ना एक कंट्री येयले तेन्ना आमी नुस्त्याचे बिझनेस केलो हा हांवें सासपायन तुमकां आनी एक पाट सांगलो उडका आसा जाल्यार नोका बट आनी एक पाट सांगता सो म्हाका दिसता आमी पयली न्हू नुस्तें विकपाक हिंगा वी आर द फर्स्ट पर्सन इन स्विंडन टू गोवन हा गोंयकार आमी फर्स्ट सगळ्यां परस नुस्तें विकपाक हिंगा स्विंडना सो त्या तेंपा कोण इंक नाहलो नुस्तें बुस्तें हिंगा सो गायज से तेज कात लेगू येना न्हू इट्स व्हेरी हार्ड म्हणल्यार चोय इतली हे कितें म्हणल्यार त्यो फ्रेश आनी हांव तुका सांग गायज तेका न्हू गाबोडी आहा हांव नाका तुमकां गाबोडी म्हणल्यार कितें तें जाणाय जाल्यार न्हू चोयले आली तुवें तेका गाबोडी आहा सो गायज बऱ्यो लेपो सारक्यो तुगे कितें आहलो गो जॉब बट कोडी कोचने आदी न्हू आमलेट येयले म्हूण तेणें मातशें तोंड लेपी भाशेन आंकडे केले आनी मामीन सुंगटा भाशेन आंकडे केले सो गायज कोत्ती आतां चोया काडून हय तेंक सगळे A to Z दाखयले हांवें A to Z आखे रिकॉर्ड केला ट्रॅफिक कितको वयतालें ते म्हणले लेगून आम चलोन गेले घरा पावता आहले मग इतले ट्रॅफिक आहले आलिशान तोर गायला आता म्हाका टेस्ट कर म्हणटा लेट मी वॉश माय हँड्स वयस आलिशा तोर दाखय म्हणटा दाखया टेस्ट करया सया हातीर घाल गरम घालशी हात धुयले गरम गरम घालू आई म्हाका सो गाइस आलिशान न्हू म्हज्या हातीर न्हू इतली गरम गायले चोपा शकता हातलेकूच तांबडो जालो हेणे न्हू आलिशान रागान गायला म्हजो राग काडटा न्हू सासमाय सारखें आलिशान राग काडना हय After having breakfast, and they came at 5 o'clock. I came at 5:30. You went to राव college एक as सांग well? म्हाका कॉलेज टायमार स्कूल टायमार ट्रॅफिक आसता आसना Yeah, there was a सो lot of हेचोय मुगेलो लॉयर येयलो No, there was a lot of traffic. ट्रॅफिक आसले आनी चोय रागान म्हजे गरम कोडी गेले टेस्ट And करून they went to eat pizza at Premier Inn, mate. So what about that traffic? वी वॉज हंग्री even more traffic. वी वॉज हंग्री Wait, hold on a minute. Dana doesn't eat pizza. हायल्डे मुझ बाबू हल्ला कितें हात तो पिझ्झा आनी कितेंच सो गाइस आमगे सासमाय आजून कोत्ता लेपो का झगडटा फ्रेश आहे सारखे सो गाइस दाखयत तुमकां फॉर्सान काढू पडटाचे सो गाइस चोय केद लेपत्यो दाखय एशको हातीन दाखय सो गाइस चोय केद लेपत्यो कोण तुका आनी बरे फ्रेश आहे सिंका हेजे हाय सायडीचे कटो तुका सिंकाचे शिंका येद्यो हाय म्हणल्यार चोय तो केद हाय त्यो Ali, my hand is burning now. See? तू सारखीच आहे. थोडे गायला. त्याला गायला ना, थोडे. ड्रामा क्वीन हा What? किस घे बेगीन हाती. सगळ्या चेला किस घे पालायलो. Actually, आलिशान गरम गायला कोडी. आता सासपाय कंप्लेन करता. सासपायचो या कित मुट्टो. तू चेला तुगे चेडवान कित केल ते? हातीर चोय. हात तांबड केला. गरम गरम कोडी गेल्या. आणि तुक लागून हांव तुझे बाबू येयलो हारा मुझे कोडी गेल्याची गरम काय ना म्हणजे काय ना सो गाय चोय सासपायक दिसती पण ना चेडवान कोडी उडयले हातीचे बॉल झालं तुका लासून म्हणून ओके गायस कोण दे तेंगेले जेवण मागीर हांव तुमकां उलोवलें मागीर दाखयता होय एक्चुअली तेणी वचोंक जाय आहलें शॉपिंगाक होय एनिकान सांगिल्लें तेंगा कितले ट्रॅफिक आहलें तें सो एनीवेज गायज दुसरे पाटी आमकां शॉपिंगाक धाडपाना ती curry, by the way. करी इज नायस Jokes apart. Everything okay? या करी बरी आमकां करी लाभली लायक यू करी इज ब्युटिफुल लायक आलिशा Moscow mat
guys. सो गाइस फॉर फूट मारना कोडी बरी जाल्या किती आहे न्हू ती गरम गरम जापकून गायलोली हांव जाणा आलिशागे आज कित आनी सासमायन दोगायन मेण केले म्हणटरी आनीक मोग येयलो आसता कोडी एक बरं हा, तू मस्का मारताय guys आमकां गे बरी से आनी काय बरी कोण से लेट येयलाय म्हणून. तुका दिसता हांव फोट मारता म्हणून Yes. How 70% chances yes, no? No, she said no. 70% chances that Mercy is You can lie. Yes. About coming home late. सो गाइस तिगाय मेण हाय कळलं का एनीवेज woman power. वुमन पॉवर सोड हा मगे एकू पॉवर हा सास पाय तो हॉला हा Okay, ओके हांव हॉलाक वयता किचना सोबना आयज कित्याक तीग जाणांनी मेजॉरिटी चोड हा आणि हांवान सास पाय हाय आमी दोगो हाय न्हू ओय 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 हे कितें रे हे केसो डांस रे हा आवयस म्हज माय व्हाट हॅपन माय पूत हा यू वांट टू प्ले विथ दादा गुड बॉय आवयस इट्स ओके माय पूत नॉटी माय बॉय नॉटी सो गाइस तुम जाणा आसतले वेदर मातशें रफ आहलो आमी मातशें लेट पावलो हांवान सास पाय सो आमकां काम पडले सो आमी काम दोगांयनू हाडून गेले सास पायन कातरले भेंडे चिल्ले बरे मिरबा बोरले आनी हेच दाखयलें तेंकां आनीक फ्रायिंगा मुको दिला म्हाका सांगता सगळे आपण करूं काय खंय तुंय बागा खंय बेदिया खंय आपल्या बाबोय सो दोगांय हाडून करया खंय सो गाइस आमी कोत्ता आतां भेंडे फ्राय तुमकां दाखयता ओके तेल बागायलो हा गरम जाला खाली उडोवपाचें कायलीर आनी मुको सोंड दिला सगळे आपण करपाक काय खंय सो करूया बरे भेंडे फ्राय आणि गाइस भेंड फ्राय करता न्हू तेन्ना म्हाका चड कूक केलो लागले ना मातशें कित्याक बरे जिते आहल्या बरें लागता दिसलें ना बरें दिसलें जाल्यार बरें लागता ओके हा हय घायले सगळे एक पाटी घायले सो गाइस काम लास्टा पडलें म्हाका आनी सासमाय हांव कितें करचें सासमाय हिंगा वच करता समजीत ओके तें हाडल्यार रोखडें आहा आमकडे सुंगटां सो ह्या सुंगट कोण बसतो सगळे हाडून पडलो हा न्हू काम हांव नको लॅपटॉप पडलंय ना एक्चुअली सुंगटां सासमायक पडलंय कित्याक सासमायन तोंड हांगकडे केलोलें लेट येयलें म्हणून आनी लॅप आलिशा बसतले आलिशान तोंड केलो लेपे भाशेन गायस काय बरे लेपो सारक्यो फ्रेश सारक्यो थंय तुमकां कट्टले खातात तेजे कितू रोगता हें हाय ते सारके आनी एक लेपाचे न्ही अशें करून 3 कुडके जाले म्हळ्यार तूं इमॅजीन कर केदी व्हडली एक लॅप थंय 3 कुडके जाले एक लेपाचे बरे हाय ह्या लेपा लागून जायती उतरां हायलायट येयली हा म्हणल्यार सो गाइस भेंडे ऑलमोस्ट जाले रेडी आनी मातशें उरता आनी गाइस किचनान लास्टाक काम पडलें म्हाका आनी सासमायक पायन आनी धुयेन मारलो 10 सालांक ओके आपण बिजी आहाय अशी दाखयला आनी लास्ट आमकडे सोडला भेंडे आमकां सोडले सुंगटां आनी लेपोय आमकडे सोडले ओके एनीवेज बरे फ्राय बा करूया मातशें सासपाक बी मातशें सर्व करूं पडना गॅस्ट न्हू तो हिंगेल म्हणटरी गॅस्टच तो लास्ट टायम सांगलोलें हिंगेल म्हणटरी तेका पांय बाय वच कोण वयर बसपा जाय सारको सासपाय कोणालो म्हणलो ना बरो सर्व करूया आयज सो गाइस फायनली भेंडे फ्राय जाले सो आतां हांव सासपाक दिता हे चोया तुवें केलो म्हणल्यार तो रिव्यू पास करतलो ते कित्याक हांवें केलो जाल्यार हे मातशें उणें आहा ते मातशें उणें आहा म्हणटलो एक्चुअली गाइस तुमकां सांगपा म्हणल्यार न्हू सासपाय सा जेवणा वादा किटकिटो बट तेगे मागीर तें कोत्ता मागीर एडजस्ट कोत्ता हांवें केलें म्हणटरी कितें केलें बरें जालें म्हणटा कितें जावन तें बरें जालें म्हणटा तूं सांगतलो कित ना कित सांगतलो हेशें आहा तेशें आहा म्हणून कित्याक तो जाणा ऑलरेडी आमी दोगांय मेण कोत्ताय न्हू हिंगा किचनाक कित ना कित सांगतलो ओके सो चोया घेया सासपाय गेलो रिव्यू आतां सो गाइज हांवें न्हू काय बरे भेंडे सारके गरम गरम कुरकुरीत करून हाडले रिव्यू घेवपाक बट तो फ्रेश जावपाक गेलो हा शावर घेवपाक गेलो हा सो तेतून म्हणलें येतलो आनी भेंड मागीर थोडे जातले न्हू सो एनिका आंटीका घेया रिव्यू आनी चोया एनिका आंटी कितें सांग ती You want to try? Yeah, I'll try it for you. Which one should I go for? They're quite big. व्हडला हा तो काड धाकटा हा तो काड टेस्टिंग हा तो Small one, exactly. गाइस हे कोत्ते भाशेन व्हडला हा तो हा धाकटा हा तो काड टेस्ट करू This तो one is small, the skinny one, I guess. Yeah, I'll go for this one. सो गाइस एनिका ट्राय करता चोया रिव्यू दितल ते केस जाले ते 10 out of 10. 10 out of They're nice 10 and crunchy. थँक यू Yeah.
ओके सो गायज एनिकान रिव्ह्यू दिला 10 आउट ऑफ 10 मसाला कित्याक तेगे पायन लायलो न्हू मसालो भेंड्याक तेका लागून 10 आउट ऑफ 10 दिला हांवें खाली फ्राय केले It's all on the frying machine. होय मसाल्या काय ना म्हणतो दाडा सांगता राव मसाल्या काय ना ओके गायज 10 ऑन 10 होय तो नावान येता म्हणल्यार म्हाका दिसता भेंड काबार जातले बट एनीवेज 1-2 दवरया तेका मागीर सो गायज सेकंड रिव्ह्यू न्हू भेंड्याचो आलिशाको घेया आली वॉन्ट टू ट्राय सो आलिशा कडेन घेया रिव्ह्यू सो या कितको रिव्ह्यू दिता ती कित्याक मसाल पायगे न्हू सो या कितें सांगता ते सारकें तूं तेज्या वांगडा सुद्दां तितको एनिका बरो सोडलो गायज तूं म्हणटली सासमायको कित्याक दिलना टेस्ट करपा पयलोय घोव न्हू ते गेलो मातसो बरो रिव्ह्यू दिवपाचे 10 आहाय थिंग 11 दिवपाची तेका लागून आलिशाक दिला सो या आलिशा कितें दिता रिव्ह्यू नायस न्हू सो गायज सासपाय बरो कूक मुगेलो बट आतां सद्या कुकींग कोत्तो वॉशरुमाक मागीर येतलो मागीर तेका घेया रिव्ह्यू नायस न्हू ओके गायज आतां फायनली घेया रिव्ह्यू सासमाय कडेन ओके नाजा कितें जाता जाण तूं आपल्या गोवान भेंड केले आनी आपल्या दिवंक ना म्हणटले सो या सासमायको रिव्ह्यू घेया फ्रायिंगाचे हा ट्राय करूया मातशें फ्रायिंगाचे हा ते हाचे गायज आतां सासमाय रिव्ह्यू करता बरतले सारखे बेस्ट जाले हा ऑफकोर्स जातले न्हू गोवान केले काय बरें जातले मसाला लागो म्हणा फ्रायिंगाचे खाते सो गायज चोय मामीनो रिव्ह्यू सारको बरो दिला चोय सासपाय बरो गेलो शेफ ओके एनीवेज हें दी तेका मागीर दाखोवया ओके तेकडे रिव्ह्यू घेया सो गायज हिंगा मातशें फायट जाता कोणा शेपडी लायक जायना कोणा बुडूक लायक जायना तो पीस के बाय निका नो टेक दैट साइड पीस गिविंग फॉर Ali. एनिका व्हाट यू लायक शेपडी ओ बुडूक I like the tail. शेपडी लायक तेका बुडूक लायक जायना होय The middle is full of flesh, baby. Is this? I want this one. Yeah, you can take from that. Just use Is it done? Actually, it's really tasty, huh? what the fish, you know. सो गायज एनिका मातशें फासी नुस्त्या कडेन I like mine a little bit extra cooked. एक्स्ट्रा कूक होय Yeah. I'm just To be a bit more like crispy. सो गायज एनिका मातशें क्रिस्पी लायक जाता आनी तेगे बाजत म्हणल्यार आलिशान केलें काबार जेवण It's so nice. Don't lie. I have got boil na to kaal na video che. No, but he didn't do it purposely so you could feed him again then afterwards. मागीर बरयता आसतना काडटा हांव आतां काडना सद्या It's actually nice. सो गायज फायनली एनिका गेली लॅब जाली रेडी Yes, ओके that's mine. आनी तेगे फेवरेट पार्ट मोदलो खंय Yeah. आनी हेंच हय जेवपा सारकें रेडी तेका न्हू प्लेटी आनी लुगार ना भेंडे No, there's so तोर much space. वेज गो स्पेस गो Look, if you lift up over here, there's space here. कोंदा आहा ती प्लेटीर Yeah, स्पेस but ना I've just like done it for like, you know. सो गायज तुमी चोयला आसतले आयच्या ब्लॉगान आमी कित केलां कित ना तें आनी आलिशा हिंगा पत्तेन जेयता केदो कुजना जेयताले आनी तेच भाशेन एनिका हेंचो कंप्युटर आलिशागे टेबलाचेर बसून जेयता कामा टेबलाचेर आनी सासमा स्टील बास her work, that's why. या एंड सेम टाइम शी इज इटिंग एज वेल आनी सासमाय भितर अजून बाजता लेपो ओके हांव आनी सासपाय मागीर जेयतले कित्याक हेंकां चड न्हू आमी बरें टेस्टी केलें हेंकां मातशें दिसता म्हाका रूच बरी येयली Guys, the food is so delicious. The curry is yummy, you know, lover? ऑफकोर्स आलिशान केदो मुगे लासून उडयलें हेचें हाती ताट सो एनीवेज गायज तेंकां पयलीं जेयनी हांव आनी मुगेलो सासपाय मागीर जेयतले ओके एंड मॉम एज वेल हेंकां भूक लागलोली हेंकां सुसू जावं ना तो पावरफूल वास सारको Tu pizza how you know, mere? And I या आनी गायज आमी पिझ्झाय खायन येयल्ले न्हू सो मातशें रावया म्हणलें ओके आनीक समजता आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब बी कोराय सो मोग आसूं गायज थँक्यू फॉर वॉचिंग मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू Watching, guys. We love you all. bye. बाय